आयच्या मणकामध्ये कार्यावळीत तुमकां समजता माय मोगाचो आनी कुडबरीत येवकार. आयज खरीतपणी म्हजे बरोबर पीटर फर्नांडीस आसा, जाणें पालकाचो जायतो वावर केला. फाटींच थोड्या दिसांनी तारवटी तियात्राक आमी भेटले आनी तारवट्यांचेर आमी भासाभास करता आसतनाच आयज ताचो तियात्र तसलोच पायलट. तर पायलट ह्या तियात्रांत कितें आसा ते पळोवन घेवच्या आदीं आयच्या कार्यावळींत माय मोगाचो आनी कुडबरीत येवकार. रतन बाब हो तियात्र हांवें एक 8वेच तरेन बरयला. सांगपाचें म्हटल्यार कॉमेडियना बाबतींत कॉमेडी करतात, कॉमेडियनूच कॉमेडी करतात, पूण म्हज्या तियात्रांत कॉमेडी आनी ट्रॅजेडी एकलो मनीस करता तो म्हजो पूत कॉमेडियन ब्रायन. ह्या तियात्राची काणी दुसऱ्याच भाशेन आसा. हे तियात्रांत कांत दुसऱ्याच भाशेन मारला. हांवें कांत जाय तितलेच मारल्यात. थोडे फावटी 2-3 कांत आसतात, पूण म्हज्या तियात्रांत सारके तियात्र फॉर्मेटांत कांत आसतात ते कांत आसात. कांतार हांव फावो तशें घातलां. आतां मुखेल हेतू ह्या तियात्रांत म्हटल्यार जायते जाणांनी म्हाका रिक्वेस्ट केलो, पिटर तुमी नवे नवे कलाकारांक कित्याक हाडिनात? सदांच सदांच आमकां तेंच दिसती पडटात. तेन्ना हांवें एक चिंतलें की आयज आमी आसात, फाल्यां आमी जाणटी जातलीं, आमगे कोणूच ना, कोणाकूच नाका. आमच्या फाटल्यान कोणी तरी माचेर येवंक जाय आनी ताणें उगडास करूं जाय पिटर रोशनान आपल्याक हाडलेली म्हणून. सो हांवें हे तियात्रांत म्हजे नवे नवे कलाकार भितर काडल्यात. सो तें एक व्हडलें म्हाका अडपण अडपणेशें दिसता की हांवें नवे कलाकाराक तियात्र घाल्ल्यात. तो तियात्र हिट्स करून दाखयलो नवे कलाकारांक घालून. तेन्ना जायत्या लोकांनी म्हाका म्हटलें पिटर तुवें हांवें वावर केला तो एकदम बरो केला. आनी फूल जाता थंयसर गेल्यात नव्या कलाकारांक म्हणून लोक फाटीं सरनात, येतात लोक पळोवंक. पळय पूण ही जी काणी आसा ती काणी कशी कितें ट्विस्ट केल्या? ट्विस्ट केल्या म्हणटच थोडे चिंतूंक पडल्यात कोण पायलट जाय, विमानाचो पायलट, मोटरसायकलीचो पायलट वो कितें काय. ह्या तियात्रांत दोग पूत आसता, ते एक आवयक जल्मलोलो पूत आनी एक पोसको पूत. तो कोण ह्या आवयक वयर दवरता सांबाडटा तें तियात्र पळयतच गमता. तरी आसतना हांव सांगूंक सोदतां हे आवयक मोग चड मेळ्ळा तो पोसगे पुताचो. आनी पायलट दोगूय पायलट, ते एक मोटरसायकलीचो पायलट, एक विमानाचो पायलट. आतां कोण आवयक बोगलेर करता, कोण आवयक पयस करता हो तियात्र पळयतच गमतात. पळय खरेंच ह्या आदी तुवें जायते तियात्र बरयल्यात, पालकाचेर हाडल्यात. कितलेशे तियात्र जातले? म्हजे 25 जाले तियात्र. सांगपाचें म्हटल्यार 25 शो जाले हांवें बरयल्यात. म्हणजे आनी बारीक बारीक गांवांत तियात्र बरयल्यात ते सोडून माचेर हांव वेवसायीक हाडल्यात म्हटल्यार 25 तियात्र हांवें बरयल्यात. हय पिटर, तुजो वावर तूं मुखार वता आसतनाच आनीक एक गजाल आतांच तुवें म्हटलां की नवे कलाकार जे आसात ताणें तुका सांगात दिला. खरेंच एक बरी गजाल, कारण आयज जायते जाण आमचे ऑडियन्स जे आसात तांकां नवे कलाकारांक ते समजून घेवपाक खूब चुकतात. ह्या खिणांत तूं आमचे जे ऑडियन्स आसात तांकां कितें सांगूंक सोदता? हांव सांगूंक सोदतां ऑडियन्सा लागून जायते फावटी ऑडियन्सूच म्हणटा नवे कलाकाराक हाडात, नवे कलाकाराक हाडात म्हणून. आतां हांवें नवे कलाकाराक हाडल्यात. नवे कलाकारांक डायरेक्टरांनी हाडले म्हणटच लोकांनी तांकां मानून घेवंक जाय. जायते फावटी एक बारीक बारीक मोठी चूक जाली जाल्यार लोकांनी तें सजमून घेवंक जाय आनी तांकां एक बरी उर्बा दिवंक जाय फुडें वचोन. तेन्नाच नवे कलाकार माचयेर येतले. हय, आतां ह्या खिणांत म्हाका दिसता आमी तुज्या तियात्रांतली थोडी क्लिप्स पळोवया आनी मुखार या. Caroline, I kochaj, Victor wash and Dettol घालून उदक नाव. कित्याक तूं गरीबाक वेन मारून आयलाय? Mama, who is this? Papa, who is this? Beef patties. You don't know me? तुझे भाव मरे. Bao? Wow, Bosco Bao. Rokta to nuin. जाणा जाव, काळुकांपासून रोग कोता. You're right. काळुकांपासून रोग तळकोत जाल्यार तूं तुगे हास्या माय, जोलोक दितो माय कितें हटलं? ते मायगे रोगोत आनी तुगे रोगोत एकलू. ते मायगे रोगोत रेड आनी तुगे रोगोत तितू वायट. माय रे. अरे कोण माय आणि कोण पाय? मुसलमान पाय. हो पुयसा. आणि म्हाका दुडवानी नाव येला. आणि शिकून ताणी म्हाका एक व्हडलो पायलट केला. अगोस्त आयच्या माणकामध्ये ह्या कार्यावळीन तुका येवकार दिता आसतनाच पायलट ह्या तियात्रांत तूं न्हेसता. म्हणटच पायलट ह्या तियात्रांत तूं कसल्यो कसल्यो भुमिका करता? हांव 2 भुमिका करता. एक गोवाची म्हाका सुरी तोपून एक लगून सुरी तोपून म्हाका घायल करता आनी हांव उपरांत घरा येवन मोडटा. आनी दुसरी म्हजी हांव सोरपांक दवरता. तो एक भुमिका म्हणजे ती हांव एकदम म्हाका बरी लागता. उमेदीन करता. उमेदीन करता आनी लोकूय म्हाका तावय भेटता. पळय म्हणटच आयज जे जायते तरणाटे
जे तियात्रांनी येतात आनीक आपल्यो भुमिका करतात तर जेन्ना लोक ताळयो मारतात तेन्ना खरीच तुका कुशलकाय भोगली एकदम कुशाल काय बघ हा तुमका सगळ्या कोणी कोणी सामोर घेतली कोणी कसे सामोर घेतली आग्नेल एकूच मिनिट कसो आसा एकदम बरो हे भुमिकेन पयलो म्हणटच खरेंच एक वेगळी कुशलकाय येता आनीक ह्या खिणांत हांव एक गजाल तुज्या लागच्यान जाणून जावंक सोदतां की पिटर रशियनाचो हो पायलट तियात्र हातून तो न्हेसता आनी आमी आतां हांगासर ग्रीन रुमांत आसात म्हणटच हातूंत तुज्या न्हेसपा वेल्यान एक अखंड मनीस तूं देशाचो रक्षक म्हणून येता तर हातून ही जी तूं भुमिका करता हे भुमिकेंतल्यान आमच्या ऑडियन्सांक कितें मेळटा पयले सुवातेर हांव आमचो डायरेक्टर पिटर रोशन आनी ताचो पोज आमचो कॉमेडियन ब्रायनाक हांव काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा कारण हांव तांकां एक सबस्टिट्यूट रोल करता एक तांकां हेल्प करता हांव कांय कारणां लागून तेंचो एक्टर पावूंक ना सो पयले सुवातेर म्हाका चड उमेद भोगता एक सबस्टिट्यूट रोल करप म्हणजे एक रोल करप म्हणजे चॅलेंज कसो तो सबस्टिट्यूट विदावट प्रॅक्टीस नासतना खंय नासतना एक रोल करप म्हज्या भशेन होय आनी पयले सुवातेर हांव आमच्या एक्टरांकूय शाबासकी दिता कारण ते एकामेकाक सांबाळटा जेन्ना न्यू एक्टर येता तेन्ना बरें दिसता आनी सांगचें म्हणल्यार हांव पयलीं एक एंट्री मारता एका चोराची चोर जावन हांव म्हणजे एक दुर्दोशाक लागून म्हाज्या बायलेक लागून भुरग्यांक लागून हांव एक खून करूंक पावता मागीर म्हाजो पुलिसाचो रोल एक एंट्री मागीर सेकेंड हाफाक आनी एक एंट्री एक पुलिसाचो रोल करता म्हणजे पयली एंट्री मारता आसतना हांव करप्ट ऑफिसर कसो जेन्ना मागीर रियलायज जाता तेन्ना हांव दुसरे फावट जेन्ना येता तेन्ना हांव सारको म्हणजे कायद्यान ड्युटी करता वय आनीक करप्ट कसो आनी कायद्यान ड्युटी करता हातूंत खंयची एक्टींग तुका चड आवडली म्हणजे चड म्हणल्यार म्हाका आनी करप्ट आसा पळय तो रोल करप्ट आसा तो मातशें एक हें कसो तो म्हणजे आमचे म्हणजे डिफरंट टायप होय, हांव- नेगेटीव टायप कसो वयता हांव समजलेलो तूं जो बरो आसा तो बरो म्हणटलो काय म्हण बरो म्हणल्यार तो मातसो इलोसो रोल आनी पळोवंक गेल्यार म्हाका जो नेगेटीव एंट्री मारता ती एज अ पुलीस ऑफिसर तितून म्हाका जायते उलोवंक मेवता तर ह्या तियात्रांतल्यान तुजो फीडबॅक म्हणजे तुका कितें बरें लागलें पयले सुवातेर म्हाका हांव शाबासकी डायरेक्टराक कित्याक ताणें ह्या तियात्रान चडशीं 2 सुपुल्लीं भुरगीं आसात ताणें तांकां इंट्रोड्यूस केल्या बरी एक्टींग करता फॉरेन्स हांव पयले सुवातेर हांव ऑडियन्सांक लागीं मागतलो तांकां येवन पळोवचें आनी एप्रिशिएट करचें कारण ती म्हाका दिसता तें हार्डली 8 वर्सांनी चेडूं एक बरें रोल करता ते आनी लोकांक उमेदीन हाडटा सोनी तुका एक कारण रावंक शेजिल्लें तुवें तुजें तोंड बंद करूंक जाय तुजें काळीज तारून करूंक जाय तुवें म्हजेर विसर घालूंक जाय हय डेवीड खरेंच कुशलकाय भोगली ह्या तियात्राच्या ग्रीन रुमांत हांवें एंट्री मारली आनी तूं मेळलो थोडी भोव भासाभास हांवें केल्या तरी आसतना पायलट ह्या तियात्रा वयर तुजे थोडे अनुभव हांव आमच्या ऑडियन्सा मुखार मांडूंक सोदतालो तर हातूंतले तुजे बरे थोडे अनुभव आमच्या ऑडियन्साक सांगचो ना पायलट म्हणल्यार एक जेवण मेन रोल करता पायलटाचो जी इकल्यार आमी माय म्हणजे सासू माय ती म्हणजे हे शोचे प्लॉट हे भाशेन म्हणजे हांव मुगे खोरे मायक आनी भावाक सोडून म्हणजे सासू मायक एक घर सांबाळटा सो हो मेन थीम तेजो हेजो तियात्राचो पायलट तियात्राचो हय आनीक ही भुमिका बरे उमेदीन आनीक नेटान करता आसतलो शुअर
होय. ही भुमिका करपाक म्हाका जायतो सपोर्ट दिला आमगे एक्टरांनी आनी ते भाशेन हांवें डायरेक्टरांनी हो रोल म्हाका फाव केलो म्हणून हांव ताकाय थँक्यू म्हणा कित्याक आयज 7 रावंड जाले हांव तेगे ग्रुप आहा आनी 7वी तियात्रान तेणें म्हाका डिफरंट रोल दिले सो तितूंतल्यान म्हाका जायते एक्सपिरियन्स म्हणा डेवीड एक गजाल ह्या खिणांत ह्या तियात्रांत तूं जी भुमिका कोत्ता ती भुमिका लोकां मुखार गेल्या उपरांत ऑडियन्सांतल्यान तुका कसो कितें रिस्पॉन्स मेवला म्हणजे ताणें तुजेर कसली थापटां मारल्यान तापता म्हणल्यार जायते फावटी रोल हांवें केल्या पूण ऑडियन्सान म्हाका सदां बरो रिस्पॉन्स मेवला म्हणजे डेवीड एक बरें एक्टींग करता ते भाशेन होय, आनी खासा ह्या पायलट तियात्रांतले बरो रिस्पॉन्स बरो सारको बरो म्हणजे डेवीड तूं कसलेय रोल दी कसलेय तूं भुमिका करपाक केन्ना फाटी सोडना कसलेय रोल करता गेले ते फाटी हांवें पायचो रोल केलो हे फाटी पायलटाचो म्हणजे कोणूय म्हणटा डेवीड कसलेय रोल दिल्यार तूं बरे भशेन करता हय कारण तुज्या आंगांत ते गूण आसात सारकें आमच्या आख्खी तियात्री आख्खें कुटुंब तियात्र सांगता तेका पूण बाय हांव ताका वखोतां तूं आनी ताका वखोताय जाल्यार तो कोण तो पायलट म्हणून तुका कशें गमलें बाय ताणें आंगार घातलेल्या कपड्याकूच पयल्यार गमता तो पायलट म्हणून जेरूल तो तुजो गोरकार आसतलो वय आंटी साडे बाय वळूक आनी सोयरीगोत हे एकाच झाडाक जालेले फळ एकूच पूण रोंग मात वेगळो तन्न आसतना वेगळो आनी पिकतोच वेगळो पूण नांव एकूच फळ वा रे झाडा वा तुवें जल्मांत हाडलेल्या फळां तुका मागीर म्हाका असो येवकार पायलट हो तो तुमचो तियात्र आसा आयज तुमी लोकां मुखार जायते शो केल्यात आनी लोकांनी तुमकां जायतें वाखाणलां पूण हातूंतलो तुजो वांटो कितें आसा म्हजो रोल आसा हांव पयलीं दाखयता आसतना स्टार्ट जाता आसतना म्हजो रोल हांव यंग आसता मागीर म्हाका धाकटो भुरगो आसता मागीर रोखडेच नेक्स्ट सिनी जाणटेचो रोल एक आवय कशी भुरगे एक स्वताचो भुरगो आसून आवयक कशें त्रास दिता तिका लेखिना आपल्या आवय म्हणून सांगना असो मिन्स ट्रॅजेडी रोल म्हजो आनी त्या उपरांत ते ट्रॅजेडी रोलच तसोच पूण खरेंच उमेदीन हो रोल तूं मुखार व्हरता रोल म्हजो ट्रॅजेडी रोल म्हळ्यार हांवें हाचे फुडें सुद्दां ट्रॅजेडी रोलाक एवॉर्ड घेतलेले आसा आनी होवूय रोल म्हजो एकदम बरो लोकांनी वाखाणलो विन्संट की तू कोण की सर्वे काडपा येयली की सर्वे काडपाक गेल्ली की होय की गांवान हुयची की हांव गांवांत कारवारची की हाय गोंयकारांगे सर्वे काडपाक कारवार सुरू होती कशें जावपा तुजें नांव विन्संट की हय विन्संट की तूं कासारी वाकवार की आठवार की तू जात की ना की आता इचाल म्हण मुडो हांव तुजी गोडा कडेन गेल्ली की गोड ना आम गोड कणे ए गोड म्हणजे होम की आगे मुजी माय घरा को मुठ मुस्ते तेको जाय ना गोडा कडेन गेल्ली तुजी गोड्या कडेन गेल्ली होय की की गोडा कडेन कोण नाही की गोडात फुलं असते की ना मोक मला शेण काढे फुलं की आ लोक असते होय की की. आगे मुजी माय ना आम्ही घराक राव नाही की आम्ही अडोक नव्हताय की तू मुंबई असते की म्हणून मुंबा ना मून देवार तो हा ए मुंबा म्हणजे माय की मुजी माय गे आते मो मा काय म्हणता मून अस की ओय मा एक अस की मी काय माय कासारी वाकवार की सोनाली येवकार देव बरें आयज खाशेली पायलट एपिसोड हांव करूंक हांगासर आयल्या उपरांत ग्रीन रूमान तुजी भेट जाली तर हातूंत तुजो कितलो वांटो आसा ह्या तियात्रान सांगचें म्हटल्यार पयलीं हांव पिटू बाबाक आसलें तांच्या ग्रुपान आनी मागीर हांवें मदेंच ब्रेक घेतलो मातशें एग्जामीक लागून म्हजो बोर्ड आसलो सो मागीर बोर्ड काबार जावन मागीर म्हाका पिटू बाबान परतून आपयलें तियात्राक सो तेच्या वरवीं हांव परतून ब्रेक घेवन परतून पालकान आयलें हय म्हणटच ह्या तियात्रान तूं कितें कोत्ता ह्या तियात्रान ताणें म्हाका ओपनिंग दिला आनीक एक सोलो दिला आनी ब्रायना वांगडा कॉमेडी करता हय आनीक जेन्ना तूं पालकाचेर रावन हो वावर करता तेन्ना ऑडियन्सा लागच्यान कोणें तरी तुका म्हटलां की सोनाली बेस्ट लोकांकूय हांव देव बरें करूं म्हणटा कित्याक ती आमकां आमचो वावर पळोवन आमकां खूब शाबासकी दिता आनी म्हाकाय खूब शाबासकी दिल्या लोकांनी सो हांव तांकां देव बरें